नमस्कार. आयच्या राऊंड टेबलाक तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय भरपूर आसात. तुम्ही दर दिसाक टीव्हीचेर पळयतात, पेपरांतल्यान वाचतात. विशय सोंपनात. म्हाका दिसता एक दीस तरी आमकां दिसता की आज कांय विशय आसचो न्ही, पण गोंया भितर विशय सोंपत नात. आनी आज आमचे दोन एडिटर म्हजे बरोबर आसात. जॉयल अफांचो आसात द गोवन एवरीडेचे, किशोर नायक गांवकर आसात गोवन वार्ता लायव्हाचे, आनी आमचे पांडुरंग गांवकर आज हांगा नात, ते गोंयचे भायर आसात, सो ते राऊंड टेबलाचेर पावले नात. सुरवात किशोर हांवें एक इंट्रस्टींग विशया वयल्यान करता जो आमीच केल्लो, तो म्हळ्यार 2 दीस पयलीं हांवें भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांची मुलाखत घेतली हेड ऑना भितर. ताणें कांय इंट्रस्टींग गजाली सांगल्यो. सगळ्यांत पयली गजाल जी ताणें सांगली की तांकां उत्पल पर्रीकारा परस लक्ष्मीकांत पार्सेकार गेलो हाचें चड दुख्ख जालें म्हणून. आनी जर आतां तांकां परत येवपाक जाय जाल्यार एक गजाल की केंद्रीय नेतृत्व ठरयतलें, कारण जेन्ना ते वचपाचे आशिल्ले तेन्ना जितले आमी उलयल्ले तितलेंच केंद्राचें नेतृत्व तांचे कडेन उलयल्लें म्हणून. ताजे उपरांत भरपूर त्या इंटरव्यूवाचेर चर्चा जाली. आनीक आज म्हाका दिसता लक्ष्मीकांत पार्सेकराचें स्टेटमेंटूय आयलें की प्रस्ताव जर आयलो जाल्यार विचार करूं येता परत वचपाचेर बी. तूं कशें पळयता ह्या दोनी गजाली कडेन, म्हळ्यार तानावडेचें हें विधान आनीक ताजेर आयिल्लो पार्सेकर सरांचो रिस्पॉन्स? एक म्हणजे प्रमोद, तानावडेचो हेडवॉन पळयलो हांवें. एक गजाल मानची पडटा तानावडेच्या बाबतींत, सदानंद शेट तानावडेच्या बाबतींत, की ही इज व्हेरी क्लियर इन हीज आयडियाज. म्हणजे तुवें विचारलेल्या प्रश्नांक कसलीच आडखळ न घेता ज्या फ्लोन तिने तो उलयलो पळय ती फूल इंटरव्यू म्हणजे काळजांतल्यान, म्हणजे त्याच्या मनान ड्युएल म्हणटात तो नाच, तो द्विधा मनस्थितीन ना. ही इज व्हेरी क्लियर अबाउट हीज पाथ, व्हेरी क्लियर अबाउट हीज आयडियाज, व्हेरी क्लियर अबाउट हीज वर्किंग अबाउट हीज पार्टी, आनी आपली भूमिका कितें, आपल्या पक्षाची भूमिका कितें हेच्या बद्दल तो क्रिस्टल क्लियर आसा. आनी ज्या फ्लोन तो तुज्या बरोबर उलयलो त्याच्या वयल्यान त्याचो कॉन्फिडन्स दिसता. एक पक्षाचो प्रदेशाध्यक्ष ज्या कॉन्फिडन्सान उलयता त्याच कॉन्फिडन्सा वयल्यान त्या पक्षाची ताकद ही तुज्या लक्षात येता. म्हणजे जर तो असो आडवो तिडवो जर जाल्लो जाल्यार समजा येता की कितें तरी पक्षान कितें तरी परिस्थिती. सो ज्या पद्दतीचो कॉन्फिडन्स सदानंद शेट तानावडेच्या चेहऱ्याचेर ते दीस हेडॉनान दिसलो त्याच्या वयल्यान अशें दिसता की बीजेपी ही खरीच इंटरनली पार्टी वायज स्ट्रॉंग जायत चल्ल्या. दुसरी गजाल, तुज्या प्रत्येक प्रश्नाक तेणी इतल्या हुशारीन उत्तरां दिलीं. म्हणजे खंयच्याच असो एकूय त्या हेडॉनान असो एकूय विशय जावना की हांगा तानावडेन मातशी गेम खेळना, प्रमोदा कडेन मातशी, तशें कांयच ना. व्हेरी क्लियर आसा तें आसा, ना तें ना. आनी कोणाक कितें दिसता, कोणाक कितें दिसतलें हेची तेणी कांयच फिकीर ना. जें कितें आसा तें आसा. लक्ष्मीकांत पार्सेकराच्या बाबतीन जो स्टेटमेंट तेणी केलो की इट वॉज मोर हर्टिंग फॉर हीम उत्पल पर्रीकारा पेक्षा, कारण लक्ष्मीकांत पार्सेकर इज अ फाउंडर मेंबर ऑफ बीजेपी. म्हणजे बीजेपी जेन्ना स्थापन जाली, ह्या लक्ष्मीकांत पार्सेकर जावं, राजेंद्र आर्लेकर जावं, त्याच्या नंतर मनोहर पर्रीकर, श्रीपाद नायक हांच्यांनी हें येदेशें रोपटें लायिल्लें गोंयांत बीजेपीचें. आयज ताका सामकी व्हडलीं फळां लागल्या आनी ती फळां कोण खाता आनी कोण चोखता ती गोश्ट वेगळी. पूण लक्ष्मीकांत पार्सेकरान पक्षा खातीर पक्षाचो सरचिटणीस, पक्षाचो प्रदेश अध्यक्ष, मागीर राज्याचो मुख्यमंत्री अशी सगळीं पदां भुशोवन एक पक्षाचो मेन खामो, फाउंडर पिलार म्हणटात ताका, तो जेन्ना पक्षा पासून तेणी फारकत घेतली पळय ती खुपूच एक कठीण अशा पद्दतीची गजाल. आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार त्या टायमार सदानंद शेट तानावडे हो प्रदेश अध्यक्ष आसलो. आनी जशें तेणी सांगलें की आमी स्टेट लेवलाच्या लिडरांनी तांकां कन्विन्स करपाचो प्रयत्न केलो, मागीर सेंट्रल लिडरांनी तांकां कन्विन्स करपाचो प्रयत्न केलो, तरी ते कन्विन्स जावना आनी तांणी आपलो स्टँड घेतलो. पूण पार्सेकराच्या बाबतींत एक बरी गजाल आहा, पार्सेकरान दुसऱ्या पक्षान एंट्री करूंक ना अजून. सो ही हॅज एवरी रायट टू कम बॅक टू हीज पार्टी. सो दुसऱ्या पक्षान वचून दुसरी विचारधारा तेणी प्रस्ताव येतलोच. 100% लक्ष्मीकांत पार्सेकरा सारख्या मनशाक भाजपाचो प्रस्ताव येतलोच आनी परत त्याच दिमाखान तेंचो पक्षान प्रवेश जातलो अशें म्हाका ह्या त्यांच्या प्रतिसादा वयल्यान तरी दिसता. अपेक्षा धरपाक हरकत ना. आनी 2024 पयलींच ते जातलें. 2024 पयलीं जातलें हेंय लास्टाक टाकून तुगेले किशोरान सोडून दिलें. जॉयल, हाव डू यू लुक एट दिस की the most probably talked about exit was of Utpal Parrikar, but Tanawade today very candidly says that the most hurting
was that of Parsekar. Yeah, Parsekar has got a history in BJP. You know, he's been there for a very, very long time. And he has got reasons to say that, okay, fine, it hurt them more because a senior member, a veteran, so Ashilo, former CM, is quit the party just like that, you know. But having said that, Utpal Parikar cannot be just, you know, ignored in that, on that line, because Utpal carries the full legacy of Parikar. You know, when you talk about Parikar, first thing आता उत्पलाचे नाव येता. So तितून मिळार एक डिस्कशन कोण बरो आशिल्लो आनी कोण कोणाक चड दुखले म्हणून इज नॉट अ पॉयंट. द पॉयंट हियर इज सोडटा तेन्ना ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा तेन्ना सोडटा आनी मागीर नाका तेन्ना मागीर परतून येता. दीस पॉलिटिक्स ऑफ कन्विनियन्स जे आमी पळयता, एंड वी हॅव सीन इट इन काँग्रेस अर्लियर सो मेनी इयर्स, तेच आतां बीजेपीन जावंक लागलां. तेन्ना जे इलेक्शन आयलें तुका तर हें जालो डिसएग्रीमेंट जालो. I asked him about this, and Jay Kishore म्हणटा की he was the clarity of thought that you are talking about was precisely on this question also. हांवें तांकां जेन्ना तें विचारलें तेन्ना ताणें एक गजाल क्लियर सांगली, आनी विच इज की जिखपाक जर जाय इलेक्शन जाल्यार आपल्याची मतां कांय जाणां कडेन पटना, तांकां सुद्दां पक्षाक घेवची पडटा, कारण ते जिखपाक शकतात म्हणून. जाणें आमची टिका केल्ली आसतली किंवा विरोधात आसतले. सो एक क्लॅरिटी ऑफ थॉट जी म्हाका दिसली की बाबा इलेक्शनाच्या टायमार इलेक्शन जिखपाचेर काम जावपाक जाय. इलेक्शनाचे उपरांत मागीर परत आमी कितें तें पळोवया आनी एडमिनिस्ट्रेशन पळोवया. बट इलेक्शन जेन्ना येता तेन्ना रादर देन लुकिंग एट दीस डिविजन्स, you have to get people who can win. It was a very clear thought process. But right, wrong is a different issue, but a but clear it has to thought be seen process. from both sides. Yeah. Like the candidate in the interest, if is a veteran like Parsekar, he should realize that okay, fine, आपणे परस कोण बरो आसा आनी आपण कडे I will not be able to win the seat for the party. Yeah. तें जावपाक शकता न्हू. तेन्ना Parsekar was very, very confident, in fact overconfident that he is going to win it. I think that also comes this Parsekar's issue also as a very it's a brief history that पहिली फावट जेन्ना ते जाले, जेन्ना सोपटे भितर आयले तेन्ना लक्ष्मीकांत पार्सेकरान इलेक्शन कॉन्टेस्ट केलें ना. दुसरी फावट जेन्ना ताका लक्षांत आयलें की द सिटींग MLA इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी द कॅन्डिडेट, he decided to take that drastic step of moving out of the party. So I think was a that background also needs to be considered. But it's a very interesting thing कि immediately after that statement Parsekar saraकडच्यान response आयला is not a bitter response that we used to see probably maybe a year ago. It's a completely different kind of a tone and tune, so which is very interesting. We are coming to that politics of convenience. आता Parsekar कळलं की okay, he is isolated now, he is completely in no man's land. What I think, Joel, ki it is not a question of isolation. The political scene itself in the state is so that there is no space for opposition. Yeah. Oppositionची स्पेसूच दिसना. तशें हांव ताज्या मुखार वचून म्हणटा की लक्ष्मीकांत पार्सेकर जेन्ना भारतीय जनता पक्ष सत्तेर आसा हांकां तूं त्या ओपोजिशनाच्या चौकटीक बसोवपाक शकता? ना बसोवंक शकना. No, but किशोर हांव कितें म्हणटा, इफ ओपोजिशनाची स्पेस तुका दिसूना तूं गेल्लोच कित्याक इलेक्शन? ना पळय कशें आसता जाणा तूं जोएल, प्रत्येक मनशाक दिसता की इलेक्शन आपुणूच जिखतलो म्हणून. पूण पार्टी जे कॅन्डिडेट म्हणजे टिकेट्स दिता पळय ताका एक प्रोसेस आसता, तेंची स्टडी आसता, तेंचे इंटरनल सर्वे असतात आणि त्या पद्दतीन ते डिसिजन घेतात. एक्झाम्पल कॅन बी डिनायिंग टिकेट टू बाबू आजगांवकर. येस. टू एन एक्सटेंड आस्किंग हिम टू कॉन्टेस्ट फ्रॉम मारगांव. But he has took up the challenge. Yeah, he took up the challenge, but then the party had awareness to bring Arlekar into the fold. Yes. Was an MGP candidate till then. Yeah. And understand that he can win the seat with the symbol of the BJP. Babu Azgaonkar was very practical person. He took up the challenge काय घेऊन ना, ताका कळ्ळें की आपण थंय निवडून येना आणि सगळी तेमा करून जर रावल्लो गेल्यार बाबू आजगांवकर सोंपतलो आसलो. बाबून हुशारी केली, पक्षाचो आदेश मानत गेलो तो मडगांवान आणि दिगंबराच्या विरोधात लढलो तो. कांयच जावना, अजून पक्षान आसा तो. दॅट इज द मेजर थिंग. दिगंबरी पक्षांत आसा. हो, दिगंबरी पक्षान आसा. आता दोन गजाली आसा. पयलीं कितें आसतलें, if you are a winning candidate, if you are a sitting MLA, your seat was assured, guaranteed. आता तें ना. आता तुका party will decide whether you are really capable of winning. Absolutely. There are two factors on this matter. This is a very interesting topic. पहिलो factor is party building or creating candidates. Correct.
दॅट इज वन आस्पेक्ट. आणि एक दुसरो आस्पेक्ट इज पार्टी इम्पोर्टिंग कॅन्डिडेट्स ऑर लिडर्स हू कॅन विन, creating leaders or candidates who can win and importing leaders or candidates who can win. Tanawade was very focused on the balance between these two because he understood that you cannot be with a single equation and win the election. Because if you be with a importing of leaders too much who can win, then they overpower the party. And if you are overtly dependent upon only creating candidates and leaders who can win the election, then you are not in power. सो आय थिंक हे जे इक्वेशन आसा पळय ताजो बॅलन्स तो ताणें तो ह्या हातूंत भितर उलोवन दाखयलो. एक इंटरेस्टिंग गजाल म्हणजे तानावडेची जेन्ना नियुक्ती जाली गोंय प्रदेश अध्यक्ष म्हणून आनी केंद्रान जेन्ना मोदी सरकार येयलें तेन्ना पॉलिटिकल इक्वेशन सगळी चेंज जाली, वर्किंग स्टायल, आयडियोलॉजी सगळें चेंज जालें. पयलीं कशें आसतालें पळय की जो अध्यक्ष आसतालो पक्षाचो तेका दिसता प्रमोद वायट जाल्यार प्रमोद वायट, तेका दिसता प्रमोद बरो जाल्यार प्रमोद बरो. तर आपल्या इच्छेनुसार आपल्या रिलेशन्स आपले इमोशन्स हेचेर तो पार्टी चलयतलो. आयज तें ना, तुजे इमोशन्स तुका कितें दिसता तेचेर कांयच ना, वयरसून जी ऑर्डर येता ती तूं फॉलो कर. आणि ह्या न्यू स्टायलीन वयर सावन जी ऑर्डर येता ताचे फाटल्यान कारणां आसतात. हय, म्हणजे ती कारणां आसता ती पटोवन दितात. तें ताका दिगंबर कामत आणि बाकीच्या सगळ्या लोकांक पक्षान घेवंक जाय, तेचेर आनी कोणाचो आर्ग्युमेंट ना, घेवपाक जाय घेतले तेंच्यांनी. सो दे आर व्हेरी क्लियर. दुसरी गजाल तानावडेच्या बाबतीन जो हेडोवन तुज्या बरोबर तेणी केलो की एक गजाल कितें की अमित शाह आणि मोदीचे सरकार जेन्ना बीजेपीचे येयलें, तूं जर तेंची काम करपाची पद्दत द बिझियस्ट एवर प्रेसिडेंट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी जर तूं म्हणशीत जाल्यार तो तानावडे. म्हणजे तो सकाळ फुडें उठल्या पासून रातचो कितल्या घरांक वयता पळय. म्हाका याद आतां इलेक्शना पयलींचे एटलिस्ट 4-5 म्हयने आय रियली डाउट वेदर ते दिसाक एक 3 वर तरी न्हिदताले काय म्हणून. तशी ताकद जर ना न्हू गेल्यार तो ते दॅट डेडिकेशन हार्डवर्क. आतां ऑनलायन तेजे मिटिंगे, ऑनलायन कॉन्फरन्सी हे आनी आसा. त्याच्या भायर प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन विजीट करप, त्या पदाधिकाऱ्यांक मेळप, नाराजी तेंचे पयस करप, कितें म्हणजे कामांक लिमिटूच ना. इतले पद्दतीन फॉर मी ऑल्सो द फनियस्ट मोमेंट इन दॅट इंटरव्यू वॉज ही गिविंग अ व्हेरी बरी सारकी पुरबायेन तुगेली क्लीन चिट टू मायकल लोबो. दॅट वॉज व्हेरी इंटरेस्टिंग. ताणें म्हाका हांवें परत विचारलें बी. ही नायसली सेड दॅट मायकल गेलो हातूंत भितर मायकलाची चूक ना. आतां काँग्रेसीन हायस दाखयलें आणि मायकल आयलो हातूंत काँग्रेसीची चूक आहा कारण काँग्रेस ताका दवरपाक शकली ना म्हणून. सो आय हॅव नॉट सीन अ व्हेरी क्यूट डिफेन्स कळ्ळें तुका ऑफ अ मेजर पॉलिटिकल अपहिवल दॅट प्रोबेबली वॉज केम अप एज वन ऑफ द बिगेस्ट डेंजर्स फॉर द पार्टी बिकॉज मायकल वॉज नॉट मायकल वॉज कायंड ऑफ आयिंग द होल बार्देस तालुका. So this was very as a leader of the party, this is a very cute defense of a very. I completely disagree with Pramod. It is not a cute defense. It is complete deceptive and it is completely. I agree with that. That's why I asked him again. Are you saying that Michael is not at fault? He said no, Michael is not at fault. Congress is at fault. Now explain me the deception. सो नाव पयलीं आतां मायकल भायर सरिल्लो तेन्ना बीजेपीन गेलो तेन्ना तो म्हणटा इट इज नॉट मायकल्स फॉल्ट. कितें इट्स नॉट मायकल्स फॉल्ट. हां, सो तेन्ना तो बीजेपीक असली उतरां उलोवन असले तेंचे भितरले भायर काडून म्हणजे सीएमा बद्दल आनी कोणाच्या बद्दल सगळ्यांक तेणें हें करून भायर सरिल्लो. एंड देन ही सेड दॅट ओके काँग्रेस इज माय नेक्स्ट न्यू डेस्टिनेशन ओ वॉट एवर. सो तेजे फाटल्यान आतां तो परतून भितर येयलो तेन्ना काँग्रेसाक तेणें हें केलो हर काँग्रेस इज अ फेलियर. राहुल गांधीचेर हें मारलो. That very famous dialogue of Michael when they were coming out of the assembly complex after tendering resignation. He said ki and just the previous day Bharat Jodo started. And Michael said that Congress has started Bharat Jodo, we have started Congress Jodo म्हणून. So that famous हे सारखे. इतले आसना तूं. So Kishore तो म्हणटा इट इज डिसेप्टिव्ह. म्हाका तें सगळें सारकें अपुर्बा हेचें अशें दिसलें. कोण तरी अशें सुबह का भुला शाम को लौटा है तो उसे भुला नहीं कहते बी म्हणटा पळय आमी, अशें त्या मुडा भितर तानावडे बाब उलयलो कसो. म्हाका न्हू म्हणजे आतां जेन्ना बारीक अभ्यास करपाचो विशय येता पळय, आतां जशें जॉयलान सांगलें की पळय तो पार्टी सोडून गेल्लो तेन्ना कितें हे जे पॉलिटिशियन जे उलयतात पळय जॉयल, ते आमी जर सिरियस घेत न्हू जाल्यार आमी पिशे जातले. म्हणजे आम्ही अजून दवरला आमचे भान दवरला. म्हणजे ते जर तेंची भाशणां ते एकामेकाचेर आरोप आणि जे कितें करता पळय, डोंट टेक इट सिरियसली.
इट इज वेल रिटन स्क्रिप्ट. हे सगळे स्क्रिप्ट म्हाका तर आतां अशें दिसपाक लागला की ज्या तरेन मायकल गेलो, मागीर तो काँग्रेसीन निवडून येयलो, परत फुडलें कितें सगळे प्रकार घडलो आनी परत तो येयलो. हेतून म्हाका एक स्ट्रॅटर्जी दिसता प्रमोद. सी एक गजाल कितें जाणा तूं की मायकला खातीर सिडनी शेल्डन लेवलाचे पावल मायकला खातीर बीजेपीच्या तिकेटीचेर कलंगुटान निवडून येवप डिफिकल्ट आसलें. हय सो तेणी ऑब्वियस मायकलाची स्ट्रॅटजी म्हणतो बीजेपीची न्ही ना. बीजेपी वॉज पार्ट इन दॅट. बीजेपीनूच ताका धाडला तू निवडून यो. सिडनी शेल्डन जालें. काँग्रेसीचें सरकार येयलें जाल्यार तूं थंय लिडरशिपीचो हे तयार करप, कन्फ्युजन तयार करप. आय एम ऑल्सो द लिडर. दिगंबराक तेणी केलोच थंय अपोजिशन लिडर पद मेळयलें न्हू मायकलाक. कळ्ळें तुका. मुख्यमंत्री जावपाक शकता जावं शकता. जर मेजॉरिटी येयलें हांव तुका परत सांगता 2017ची पुनरावृत्ती जातली आसली. थंय मिटिंगूच घेत रावतले आसले, हांगा सरकार जातलें आसलें. दुसरी गजाल एक जाली की सरकार काय काँग्रेसीचें जावं शकना. सो मायकल बॅक टू पॅव्हेलियन. कळ्ळें. होय हे पॉलिटिकल स्ट्रॅटर्जी ज्यो आतां इतल्यो ब्रॉड हेतून पावल्या की आमकां आतां दूध सुद्दां म्हणजे कितें म्हणटा तें ताक सुद्दां फूक मारून पिवचें पडटलें. स्ट्रॅटेजी तूं म्हणटा न्हू प्लॉय और प्लॅन म्हणटा तो मातसो एक हें जावपाक डिफिकल्ट सो डेसिफर कारण पळय I only disagree with that plan simply because Michael managed to create a space in Bardes. He managed to snatch at least 2 to 3 seats away from BJP. So the damage was certainly done. No, might not be to a level Michael expected, but there certainly was damage. And BJP launched an offensive against Michael post that also. Yeah, post that also. Yes, post election also. गरज आसली. ऑफेन्सिव्ह जावपाचीच गरज आसली, नाजाल्यार ते जायना गणित. गणित. आमी आतां एक बरी इंटरेस्टिंग विशयाचेर या कळ्ळें तुका. बिकॉज दिस इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग. मागीर लोक म्हटले आमी आमचोच इंटरव्यू डिस्कस करता म्हणून. कळ्ळें तुका. सो बेजिकली सेकंड इंटरेस्टिंग टॉपीक जो आसा, आमी आतां पॉलिटिकल कार्नवाल उलयले, आतां कार्नवालाची पॉलिटिक्स उलोवया. कळ्ळें तुका. सो फ्रॉम पॉलिटिकल कार्नवाल टू कार्नवालाचे पॉलिटिक्स. जर हाय जनरली कार्निवाल येताले, खाया पिया मजा करा, तशें आमी बरे भशेन तें दाखयताले. 4 दिसांनी कार्निवाल सोंपतालो, लोक हॅपी जालो, फेस्टिवल जालो, हें सारकें उमेदीन चल्लें. मागीर ह्या वेनसडे सुरू. ह्या खेपेक इतलो बोवाळ कित्याक? हे खेपेक बोवाळ जालो प्रमोद इज गव्हर्मेंटान सगळे दुसरे आशिल्ले ते ट्रेडिशनल कार्निवल्स आशिल्ले ते बंद केले. एंड ओन्ली गव्हर्मेंट स्पॉन्सर्ड कार्निवल फ्लोट्स आशिल्ले ते दवरले. पणजेच्यान जालो, फातोर्डा जालो, काल हिंगाय जालो आरंबोल. सो बेसिकली इट 2 थिंग्स आर देर, वेदर पिपल्स कार्निवल शूड बी स्टॉप्ड or not, or whether they should be allowed to run the way they were doing. तितून 2 गजाली आसा प्रमोद. इज गव्हर्मेंट डिसायडेड दॅट ओके वी आर गोइंग टू स्ट्रीमलायन दीस. जेन्ना आमचो आसा फ्लोट, गव्हर्मेंटाचो ऑर्गनायज फ्लोट आसा, की हे बारीक बारीक आसा ते कॉम्पीट जावपाक, थिंगा क्लॅश जावपाक जे न्हू एक सिस्टम फेर इनफ. पण ते खातीर गव्हर्मेंट हॅज नॉट मेड एन अनाउन्समेंट सेइंग दॅट आमी दुसऱ्या फ्लोटांक आनी बॉडीक परमिशन दिवचें. इंटेंशन बिहायंड इट. वी आर गोइंग टू क्लीन द सिस्टम एंड दिस इज वॉट यू टू डू. एंड इफ एट ऑल यू वॉन्ट टू एप्लाय, यू हॅव टू एप्लाय फॉर परमिशन. काल आरंबोल हिंदून तेणी ते कांयच परमिशन नाशिल्लें. तुमी खंय वयता आनी ट्रेडिशन म्हणटा आमी 10-15 वर्सांनी फ्लोट करताले म्हणून करीत रावप आनी कितें चलोवप जायना न्हू. दॅट इज इफ द गव्हर्मेंट इज ट्रायंग टू सेट अ सिस्टम, follow the system. But tinga government an announcement karung na, kaint saung na. Government should also, you are saying, made awareness that this is the system we are following. If you want to do something, follow this procedure. That should have been the system. That should have been the system. Joy, you are absolutely right. एक स्ट्रीमलाइन मरे जावपाची सामकी गरजूच आसली प्रमोद. कारण आयज कशें जालां गोंयान 365 पॉलिटिकल कार्निवल जावपाक लागले. 365 डेजूय कार्निवल करपाची तयारी आसा. पॉलिटिकल कार्निवल आशिल्ले. एक महत्वाची गजाल की गव्हर्नमेंटान एक डिसिजन घेवंक जाय आसलें की जे एलायड जे कार्निवल फंक्शन जातात, दे हॅव टू पार्टिसिपेट इन अ ऑफिशियल कार्निवल. अशें जर केल्लें आनी तांकांय जर भितर वांटेकार करून घेतले जाल्यार बरें जातलें. आनी ताचो अनाउन्समेंट जावपाची गरज आसली आनी ती जावंक जाय आसली. पूण कितें जाणा तूं जॉयल, की जे ऑफिसर्स आसात पळय, दोज ऑफिसर्स, हेंच्यांनी ह्यो सगळ्यो गजाली सरकारच्या नजरेक हाडून दिवपाची गरज आहा. कारण कशें आसा, सरकाराक स्वप्नां पडची नात सर की अशें जाता बाबा पेडण्यान फॉरेनरांचो एक कार्निवल जाता हरमला, हेचो जाता ते जाता, सो तांकां सगळ्यांक आमी भितर इनवॉल्व करया. हे दीस इज एन लॅक ऑफ ऑफिशियलांची जी हें आसा पळय एडमिनिस्ट्रेटीव हें
ते लॅक जाल्ल्या कारणानूच हे प्रश्न तयार झालेले when bureaucracy gets entangled only in the files and not on the ground. स्ट्रीमलाइनिंग necessary. ते जावंक जाय. ऑल्सो इम्पॉर्टंट इज बिकॉज सी काल आम्ही फॉरेनर पळयले आरामलीचेर सारके सडनली एक अशें हें जालें की अरे हिंगा आनी हें कितें गावून ऑल ऑन स्कॅन्टी क्लोथिंग ऑल ऑफ दॅट आनी तितून भितर ब्राझिलियन घुसले जाल्यार मागीर आमी पडले जालें सामकें मागीर जालें आमगेलें. जालें. तिसरो विशय जो आसा तो आतां आमी ताणें ब्राझिलाक व्हेले आमकां सो ब्राझिलाक व्हेले आमी जपाना या कळ्ळें तुका आनी दॅट इज अ व्हेरी स्ट्रेंज इन्सिडंट ऑफ द जॅपनीज टुरिस्ट बींग रॉब्ड इन गोवा. And I still remember, and this is very due credit to Rohan Khawte as a tourism minister. जेन्ना आमी स्टोरी ती फ्लॅश केली जॅपनीज टुरिस्टाची, इट केम फ्रॉम अ व्हेरी पयली गजाल म्हणजे जॅपनीज एम्बसी रिलीज दॅट एडवायझरी. ती एडवायझरी आशिल्ली जॅपनीजान, ती आमकां ट्रान्सलेट करची पडली. ताजे खातीर ऑलमोस्ट 1 वर 1.5 वर गेले की ट्रान्सलेट करून घेवपाक. यू हॅव टू ट्रान्सलेट इट बिकॉज यू डोंट नो वॉट इज देअर इन दॅट एडवायझरी. आणि मागीर ती आमी स्टोरी ब्रेक केली. ती स्टोरी ब्रेक करता ताजे बोवाळ जालो, बाकीच्यांनी ब्रेक केली, पेपरांनी सगळ्यांनी कॅरी केली. ड्यू क्रेडिट टू रोहन खवटे. ताणें जी जेन्युइनली कॉल्ड मी इन द इवनिंग अँड ही सेड की वी हॅव नथिंग, देर इज नो पुलीस कंप्लेन, देर इज नो कम्युनिकेशन विथ द गव्हर्मेंट, बट देर इज सडनली एन एडवायझरी. सो कॅन यू टेल मी वॉट यू हॅव. सो देन आय सेड की आमी फाटली दीसभर आतां तकली फोडून ह्यो सगळ्यो गजाली सोदून काडल्यात. सो आय गेव इट टू हिम. आय सेड की प्लीज टेक दीस फॉरवर्ड बिकॉज दीस लुक्स व्हेरी सिरियस एंड दॅट टू फ्रॉम अ कंट्री लायक जपान. He was very prompt in taking action. He called, I think, the police also. He gave instructions to his own department and he said that find out, go to the root of this. And ताजे उपरांत ती जेन्ना पुलिसेन सांगलें, व्हेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी की आमचे कडेन कंप्लेनूच ना, कितें सोदूं, कोणाक सोदूं आनी खंय सोदूं. ही जेन्ना गजाल जाली तेन्ना नाव दीस इज अ व्हेरी एडवांटेज ऑफ सोशल मिडिया. आमी सदां डिसएडवांटेज ऑफ सोशल मिडिया उलयतात. दीस वॉज वन केस विच वॉज एडवांटेज. वेन दॅट स्टेटमेंट वेंट आउट, the person who got robbed contacted media via Twitter. आणि ट्विटराचेर कॉन्टॅक्ट करून ताणें सांगलें की आय एम दी पर्सन हू गॉट रॉब्ड म्हणून. आनी ही मेड दॅट व्हिडिओ अँड ही सेंड दॅट व्हिडिओ अँड आफ्टर वीच पुलीस कूड रजिस्टर अ कंप्लेन. अँड टू एन एक्सटेंट दॅट विदिन 7 days police cracked that case. The case that was a blind case probably 8 days ago is आज जेन्ना आमी हे राउंड टेबल करतात इट इज क्रॅक्ड. दोन गजाली आता भितर. पयली गजाल म्हळ्यार क्रेडीट टू तुवें जशें म्हळें की हांगा एडमिनिस्ट्रेशनाक क्रेडीट दिवपाक जाय बिकॉज दे वर व्हेरी प्रॉम्प्ट. एट द सेम टायम हें गोंयाक चल्लां कितें की जॅपनीज ट्युरिस्ट येता, ताका कोण तरी फुसलायता, ताका लुट्टा. आमी म्हणटात की ट्युरिस्ट येवपाक जाय, हाय एंड ट्युरिस्ट येवपाक जाय, बट जपान इज वन कंट्री फ्रॉम वेर इफ वी हॅड केप्ट आवर लेवल्स हाय वी वूड गेट अ रियल हाय एंड गूड ट्युरिस्ट. कितें ऑन ग्राउंड गडबडलां किशोर? प्रमोद, ऑन ग्राउंड सगळ्यांत गडबडला. हाय एंड ट्युरिस्ट आमकां जाय, पूण हाय एंड ट्युरिस्टाक कंट्रोल करपाक किंवा तांकां मॅनेज करपाक आमच्या कडेन हाय एंड हायली प्रोफेशनल वर्कफोर्स जो जाय तो आमच्या कडेन आसा काय कितें? आतां एक गजाल बरी ती आमी मान्य करपाक जाय की प्रॉम्प्ट एक्शन पुलिसांनी घेवन आयज ती केस सॉल्व केली. एक गजाल की जी जॅपनीज सरकारान जे एडवायझरी इश्यू केल्ली, दॅट एडवायझरी इज टू अवेअर देअर पीपल इन गोवा की बी अवेअर हांगा अशा पद्दतीन चोरी जाता. इट इज नॉट अ सॉर्ट ऑफ कंप्लेन और नॉट अ सॉर्ट ऑफ but that advisory was issued by the embassy. येस. It was sent to everybody. आता जर तू पळोवंक वयशीत की ज्या पद्दतीन ज्या तत्परतेन पुलिसेन ह्या प्रकरणाचो शोध लायलो ते जर तू पळयशीत जाल्यार आयज परिस्थिती अशी आसा की जस्टीस म्हणटात पळय ते सगळ्यांक मेळपाक जाय. आता एडवायझरी आमच्या भारत सरकारानूच जारी करची पडटली, कित्याक इंडियन लोकांचे जे गजाली चोरयो वयता पळय ताका हिशोब आनी कोत ना, ताका पुलीस केअर सुद्दां करिना. जी चोरयो करपाचे रूम बॉयज म्हण किंवा बाकीचे चोरयो करपाचे प्रकार प्रमोद इतले जालो. फॉर मी द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग वॉज ते मशीन हाडले पळय गोवा पुलिसांनी की रँडमली वचून कोणाकच लावन पळोवप ताणें ड्रग्स घेतला काय ना ते. अँड कायंड ऑफ रँडम द शियर रँडमनेस ऑफ रँडमनेस was so much. पूण त्या मशिनाचो मजा 10 जाणांक कितें तरी चॅक केलें आनी 7 जाण भितरले ड्रग्स. म्हणजे ह्याच्या म्हाका ही मशिनां जितली येतली पळय तितली मशिनां आमची गोंयची पातळी देंवयतली. कारण जे लिपोवन दवरला पळय मशीन हाडपाचे प्लॅन बी कॅन्सल करत ना ते करतले.
कारण तेचेर कमिशन आसतली न्हू ते हाडटले ते हाडटगीर जर धातले 7 जाण जर मेळपा लागले अशे ना ना ते काचाबल जावपाचे मरे मेळपाक लागतू आज अल्कोमीटर खंय गेले You want to say something about these machines? Forget about machines. I am talking about this tourists who have been looted. Okay. हे आताची गजाल न्हू. लुटीत आसा फॉरेनर्स जावं फ्रॉम UK because the currency basically they carry currency pounds, dollars, yen. आता Japanese Japanese tourists lost almost 10 lakh rupees. Yeah. So basically when they are being looted because they have the money. तितून भितर आमची एक गजाल चुकता की आमी सगळे टुरिस्टांचेर नदर धरूंक शकत ना पण तुमचो एक हें आसूंक जाय हेल्पलायन आसूंक जाय थिंगा इफ एनी टुरिस्ट इज इन डिस्ट्रेस और ही इज फिलींग रॉब्ड आमी आतां हेका पळय दिस टुरिस्ट लॉज्ड रीच द पुलीस वाया द मिडिया He went to his embassy. Embassy issued advisory. Advisory reached media. Then media reached the victim. Yeah. म्हाका तर if I am a tourist and if I knew somewhere that okay fine, this cannot be the circle of this cannot be justice. no? Yeah. This Point cannot be number circle. one. Point number one. Second thing is आता तुम्ही मशीन हाडल्या सलायवा टेस्टिंग आणि ते बरें इट्स व्हेरी नायस व्हेरी गुड दॅट तूं टाक करून गेलो आणि बिचार गेलो 10 जाणांक लायले आणि 7 जाण मेळ्ळे तुका खबर आसा इन गोवा कन्विक्शन रेट in drug cases is 3 to 4%. 3 to 4%. हे आता हिंगा वयतले तेजी रजिस्टर जातले केस जातली आणि मागीर ते गेले what is the drug outcome of it. outcome of it. I agree with you. पण हांव किशोर इतल्याचे थांबना आनी विशय आशिल्ले पण आमचो वेळ सोंपलो हे 3 मेजर विशय आमी आयचे घेतलेले म्हाका इतलेंच दिसता की जेन्ना टुरिस्टांचे आनी टुरिजमाची गजाली जितली सेन्सिटीव एडमिनिस्ट्रेशन आसता तितले बरे टुरिस्ट येतले ती मागीर हेल्पलायन आसूं किंवा टुरिस्टांक लुटप्यांक जो भंय आसपा जाय तो आसूं आमकां बरे ट्युरिस्ट जाय जाल्यार आमी तितले बरे सेन्सिटीव होस्ट जावचे पडटले ते आमी जावपाक शकतात काय कितें हाचेरच म्हाका दिसता आमकां कसले तरेचे ट्युरिस्ट येतले म्हळ्यार जॅपनीज ट्युरिस्ट येतले अमेरिकन ट्युरिस्ट येतले काय तुगेले मशीन लायतगीर धातले 7 जाण जे मेळटा पळय तसले ट्युरिस्ट येतले हे म्हाका दिसता हो खरेंच हो कॉन्ट्रास्ट की एका वटेच्यान एक जॅपनीज ट्युरिस्ट गोंयांत येता आनी म्हणटा की आपल्याक लुटलो म्हणून आनी दुसरे वटेच्यान आमी एक ते सादें मशीन घेवन वतात आनी लक्षांत येता की धातले 7 जाणांनी घेतलो म्हणून सो ही जी परिस्थिती आसा हातूंतल्यान म्हाका दिसता आमी ठरोवपाक जाय गोंयकार म्हणून की आमकां कसलें टुरिजम जाय वेळ सारको सोंपला म्हण इतल्याचेर थांबता जॉयल किशोर थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग पळयत रावात प्रुडंट नमस्कार